स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दर्जावेल्यान पणजे महानगरपालिकेची बसका बरीच तापली। स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दर्जाचे ऑडिट करपाची मागणी विरोधी नगरसेवकांनी केली, पण बापाय भशेन बाबूश मोन्सेराताचो पूत आणि पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान स्मार्ट सिटीच्या दर्जाबाबत आपले हात साफ केल्यात। स्मार्ट सिटी आणि कन्सल्टंटाचेर कामाचो दर्जो निबून आसा। मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर देखरेख दवरता आणि तोच त्या कामाचो दर्जो निश्चित करतले अशें सांगत रोहित मोन्सेरातान आपली जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर धुकल्ल्या। We were in the meeting with CM. When CM called all of the departments, he called all the owners of the companies, everybody. So he had declared that May 31st was the deadline for completion of all of the works. And after that, Minister and CM are looking after the issues. So they've been having regular meetings and everything. So 31st May is the deadline, and it should be completed by then. While there is a lot of hurry, we've noted quality issues. We've been writing to the smart city also now. What Minister and CM are saying is correct. They have been consultants appointed for 8 crores. They should technically be doing their jobs also. Now there are engineers from the various departments also. They also are there. So we'll check and see. Now CM said he's handling everything. So hopefully everything should improve. the quality audit thing, would you take up with the CM, which is being demanded by the? Because during the meeting we mentioned that there were issues and everything also now. So they will take up those issues also. No, obviously we want all the work to go out to be done properly also, right? So wherever there are issues also, I'm sure the engineers will be rectifying whatever issues are there also now. So we'll correct it as and when it goes. करपाचें कित्याक फाल्यां सगळे टायर पेवर्स बसून कॉन्क्रीट करून जेन्ना ते सगळे भितर काम जातलें वयर चकचकीत दिसतलें भितर काय कितें आहा तें कांय कळचें ना आनी मागीर कांयच क्वॉलिटी चेक करूंक मेळची ना। पूण हांवें मागलां की आतां जें फोडलेलें आसा जें काम केलां कित्याक क्युरींग जायना कांयच ना आमी पळयता तें आमचो इंजिनियर आसा आमचे स्टाफ आसा तांकां घेवन एक ऑडिट तयार करचें जे इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय। हांव फायनान्शियल इन्वेस्टिगेशन गव्हर्मेंटान करचें म्हूण मागता। दोनूय ऑडिट जावंक जाय, फायनान्शियल आनी क्वॉलिटी ऑडिट हे दोनूय कंपल्सरी जावंक जाय। कित्याक कोरोनानी पयसो तो खंय गेला लोकांक कांय खबर ना। आज जवळ जवळ 1000 कोटीचें काम चालू आसा। लोक म्हणटा 1000 कोटी काय म्हणटाय, खंय गेले काम 1000 कोटी दूर ते धुळीन लोक तर येतालो। हांवें तें सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टर जर उदक मारना आमचे कडेन टँकर आसा, तूं रातचे एक टँकर भोंवडाय उदक मार डेली मार बिल ताका धाड म्हणून। आमचे टँकर सांजचे अशेंच आसता उदक, आमचे कडेन उदकूय आसा। आमी काम करूंक जाय कित्याक शेवट लोकांनी निवडून आमकां दिलें की लोकांक आमी सेफ दवरूंक जाय। तें तरी काम आमी करुया म्हणून सगळेंच तरी काम कॉन्ट्रॅक्टर सांगात कॉन्ट्रॅक्टर कांय आयकना। कॉन्ट्रॅक्टर तो कन्सल्टंट तो तीन जाला तो आतांच कळ्ळा आमकां तो कोण लांबाणी काय कोण तरी म्हणून तो कन्सल्टंट म्हणून ताणें 8 कोटी घेतल्या फक्त एक प्रोजेक्टाक। अशें कितलेशेच प्रोजेक्टाचेर कोटीच्या कोटी घेतल्या आनी तो गायब जाला। तो खंय गेला खबर न्ही, ताका पुलिसांनी धरून हाडतो आनी ताका भितर उडवतो इन्क्वायरी करून। तेजी इन्क्वायरी जावपूच जाय। एक भुरगो आमचो कलीग जो आमचो कावन्सिलर आसलो रुपेश हणकार तेजो भुरगो हें जालो कोणा खातीर हेंच्यांनी सेफ्टी मेजर सारके घेवंक ना आमी तो हें जालो। आतां तुमी मागीर धांवन हें केलें शेवट खंय तरी एक जबाबदारी आसता कन्सल्टंटाची। तूं इतके पयशे घेता तूं रिपोर्ट फाल्यां तूं सायनींग ऑथॉरिटी तुवें बिलां सर्टिफाय तुवें करूंक जाय आनी अशें जर करप्शन ना जाल्यार बिलां दोळे धापून सर्टिफाय करतले। दोळे धापून बिलां सर्टिफाय करूंक जावचें न्ही, पूण आमच्या इंजिनियरान क्वॉलिटी चॅक करची हें हांवें मागणी केल्या।